हल्लीच जो एक निर्णय आयला, एक आदेश आयला केंद्र सरकारच्या LED आणि बुल ट्रॉलिंगाच्या बाबतींत केंद्र सरकारचो अध्यादेश असो म्हणटा की LED आणि बुल ट्रॉलिंग हे संपूर्ण देशान कायमचे बंद केल्लें आसा आणि हाजी अंमलबजावणी सगळ्या राज्यांनी करची असो आदेश आसा आणि जंय जंय अशी वेसलां सापडटात त्या वेसलांचेर बंदी घालपाची असो आदेश आसा आणि हो आदेश आमी सातत्यान पाठपुरावो केल्या नंतर हो एक आदेश केंद्र सरकारान सगळ्या पारंपारीक मच्छीमारांचे आणि सगळ्यांचे हित लक्षात घेवन जे आमचे मत्स्य धन आसा समुद्रान ताची भावी पिढीक जर आमी जपणूक करून दवरत तें मत्स्य धन जाल्यार भावी पिढीक ताजो फायदो घेवंक मेळटलो। ह्या दृश्टीन केंद्र सरकारान हो आदेश दिल्लो आसा। LED फिशिंग आणि बुल ट्रॉलिंगा आड खात्यान नुस्तेमारी सोसायटींक आदेश काढला। कोस्ट गार्डाकय हे कारवायेक हातभार लावंक सांगला आणि आमी आजच सगळ्या सोसायटी ज्यो सोसायटी फिशरीजच्या अंडर आसात तांकां पत्रां बरयल्लीं आसा आणि तांकां हो आदेश सगळ्यांक कळोवचो अशी ताकीद दिल्ली आसा। त्याच प्रमाणे 12 नॉटिकल्स मायल्साच्या नंतर आमचे गोवा कोस्टल गार्डांक तांच्या अखत्यारीन येता तें आणि असो आदेश जो आसा हो ह्या सगळ्या कोस्टल गार्डांनी ताजेर अंमलबजावणी करची अशें म्हणून सगळ्यांक सूचित केल्लें आसा। मुख्यमंत्र्यांनी हे म्हजें जें सहकार्य आमकां दिलां ताजे बद्दल तांचे हांव खूब आभार मानतां। बाकीच्या राज्यांनी केंद्राचो आदेश पाळचो म्हूण पालयेकार मागता। ताजेर अंमलबजावणी करपाचो आयज वेळ येयल्लो आसा आणि हांव सगळ्या राज्यांक सुद्दां विनंती करता की तांणी हो जो केंद्र सरकारचो आदेश आसा तो आदेश तांणी पाळचो। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।